मगो पक्षाच्या म्हणयाऱ्यांनी बेश्टेच कितें उलोवचें न्ही. हांव जो उलयलां हें अभ्यास करूनच उलयलां. तो सुद्दां लोकांक त्रास जातात त्या विशयाचेर. मगोच्या म्हणण्या सारके भविश्य काळांतल्यो गजाली न्ही. मगो पक्षाक जर म्हाजे आरोप खोटे दिसतात जाल्यार थिवी मतदारसंघांत तांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आसात जाल्यार तांकां उलोवपाक सांगचें अशें निळकण हळर्णकारान मगोक सांगलें. की हांव स्वता 15-20 वर्सां पंचायतीन काम केलां. लोकांक कितें जाय तें मागलां. लोकांचो पल्स खबर आहा आनी प्रश्न हा उदकाचो. आनी कोण तरी खंयचो क्लार्क आनी पिवन एक पेपर दिता अशें अशें केलां तशें केलां म्हणून तो पेपर प्रेसाक दाखयलो म्हूण जायना. त्या नारायण सावंतान तो तेज्या पात्रांवाच्या डिपार्टमेंटानसून सारकी म्हायती घेवची. ताका हांव इतकें सांगूंक सोदतां आनी चॅलेंज दितां. तेणें जे 2-3 आमदाराचीं नांवां दिल्यां तेंच्याच कारकिर्दीन काम जालां आनी हांवें करूंक ना म्हणून हांव सांगूंक सोदतां. एक 15 दिसान सगळे घे डिपार्टमेंटानसून आनी तेंच्यांनी पळय तेंच्या टेन्युराक केलां तेच्या पेक्षा जास्त काम हांवें केलां आनी तें तर हांव प्रूव करता आनी तेणें प्रूव करचें. हांव राजिनामो दिवंक तयार आहा MLA म्हणून. कारण म्हाका कॉन्फिडंट आहा आनी हांवें काम केलां आनी कागदपत्र हांवें केलां आनी कांय प्रोपोज करूंक ना बीन म्हणटा ते आनी एकदां तेणें आपल्या पात्रांवांक डिपार्टमेंटान चवकशी करची. तरी तांकां सांगता की हांवें पर्सनल कांय काडूंक ना. हांवें काडलां बार्देसकाराचो उदकाचो प्रश्न, गरिबांचो प्रश्न. आतां हे प्रेसान उलोवपी आहा तो बार्देसांचो कोण न्हू. एकलो सांखळेचो, दुसरो पर्वरचो. पर्वरेक आनी कांदोळेक पाणी गावता. ही अर्बन एरिया आनी म्हाजी विलेजींची हांव जें उलयतां रायट फ्रॉम पेन्ना दी फ्रांस, खोर्जवें, एकोशे, पोमुर्फे, अंजुना, नेरूर, शिवोले, ओशेर, कोलवा, कामुर्ले ह्या भागांत ना. हो बहुजन समाज ओरिजिनल गोंयकार आहा हांकां ना. आनी ह्या MGचे जे पळय कोण बसलेले आहा ट्रेन केल्ले फक्त उलोवपाच्या माध्यमांत तांकां परत सांगूंक सोदतां. तेंचो पार्टीचो जो मिनिस्टर आहा अकार्यक्षम म्हणून ताका फोंड्या पयलीं 2 दिल्ले निवडून, मागीर 3 दिल्ले आनी अकार्यक्षम म्हणून एकाचेर हाडून दवरला फोंड्या तालुक्यान. मंत्र्या कडेन उलयला काय उलयला खबर आहा. एसेंब्लीन उलोवन आनी खंय उलोवंक जाय. मंत्र्या कडेन उलयलो, एसेंब्लीन उलयलो. कामगारांक अस्नोडच्या प्लांटार पयशे काडूंक मंत्र्या कडेन हांवें उलोवप. काम करतात ते थंय, ड्युटी करता. ह्युमन रायट्सान वचत जाल्यार हांकां भोगचें पडटलें. कसल्यो गजाली उलयतात. हांव वचोंक जाय. कामगार टाकेर काम करता, गव्हर्मेंटाचें काम करता आनी हांवें तेजे पगार दी म्हूण सांगूं वचप. बहुजन समाजाच्या लोकांक जर तो दिवंक शकता ह्या डिपार्टमेंटान पाणी जे सकाळीं सांज पासून पाणी जाय. तोंडान घेवपाकूय जाय आनी साफ करपाकूय जाय. आमचें कित्याकूय जाल्यार पाणी जाय. हें ना दिना गांवांना. आजून भोंवचें. हें तेंचो कार्यकर्तो MGचो जर समज कोण आहा तेंच्या हेजो तर तेणें बार्देशांतसून त्या मनशान सांगपाचें की बार्देशान बाबा आमकां पाणी गावता. हो कितें सांगता काय म्हणून. सांखळेचो, पेडणेचो, थंयचो पर्वरचो रावन सून बार्देशांचो जाय. पूण पर्वरचो आनी म्हापशा सिटीन आसलो. हांव म्हापशा सिटीन रावतां. बिल्डिंगांनी ह्या संप आहा. 24 तास पाणी यूज करतात. गरीब लोकांचे विचार करा. बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून जायना. बहुजन समाजा खातीर काम करात. मगो पक्ष बेश्टोच पत्रकार परिशदेंतल्यान कित्याक उलयता. तांकां आमी आव्हान केल्लें की तांणी स्वता येवन पळोवणी करची म्हूण. ते खरेंच उदकाच्या विशयाचेर गंभीर आसात जाल्यार तांणी येवन पळोवणी करची. जाय जाल्यार आमी सहकार्य करता तांकां अशें हळर्णकारान सांगलें. रस्तो आनी पाणी हें सारकें आहा पूण रस्तो आनी पाणीच दिना तो. तेंच हांव उलयतां. प्रोपोजलान ना आमचे नोट्स आहा, ऑफिसार रजिस्टर आहा, फॉलोअप चालू आहा. हांव आजून सांगता जे बार्देशान उदक ना. आजून कोलवाळ्यान 2 दिसांनी एकदां पाणी गावता. आजून अस्तोड्या प्लांटार कामगारांक 7 म्हयने पगार ना. तोंड घेवन उलोवचें न्हू. आनी हो भाटीकार बीन म्हणटा पळय तो पळय ते हावजींग बोर्डाचें म्हणटा ऑलरेडी कोर्टाक कांय प्रॉब्लम ना, चलनी, इन्वेस्टिगेशन आहा चलनी. हांव ताका समर्थ आहा. पूण हेणें पळय 1,80,000 कोणाक फटींगपणां केल्यां ती आमी प्रेसाक पयर दिलां. हांव चॅलेंज दितां. हांवें रायट एक्वायर करून 2 ग्रावंड केले. ते ओवरहेड टँक आनी सकयली टँक अशें हात करून दाखोवन जायना. रिकॉर्डार आहा. 2 वर्सां पयलीं हांव वयच्या पयलीं 10 सालांसून प्रपोजल घेवन 5% बांदलें हांवें. 5%चे प्रपोजल सँक्शन करून घेतलां.
आतां तो बेश्टे उलयना. रिकॉर्ड तेंचे कडेन आहा तो काडचो, तेंच्या डिपार्टमेंटान एका दिसान गावतलो.